शाहरुख खानाच्या चल्याक म्हटल्यार आर्यन खानाक क्रूज ड्रग्स प्रकरणात क्लीन चिट मेळ्ळ्या। एनसीबीन स्टारकिड आर्यन खानाक ड्रग्स केसीच्या प्रकरणात अटक केल्ली। ह्या उपरांत ताका वट्ट 28 दीस बंदखणीत लेगीत रावचे पडले। पुताक ह्या प्रकरणांतल्यान सूट मेळची म्हणून किंग खानान जायते प्रयत्न केले। एनसीबीच्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीक आर्यन खान ह्या ड्रग्स प्रकरणात आरोपी आशिल्ल्याचे कांयच पुरावे मेळ्ळे ना। 2 ऑक्टोबराक रातच्या वेळार मुंबय क्रूज शिपाचेर आर्यना खाला सयत हेर कांय जाणांक ड्रग्स प्रकरणात धरिल्ले। पुराय चौकशी केले उपरांत आर्यन खान आनी ताच्या 5 वांगड्याचो क्रूज ड्रग्स प्रकरणात कसलोच सहभाग ना अशें कळून आयले। देखून एनसीबीन ताका ड्रग्स प्रकरणाक क्लीन चिट दिल्या।